ज्यांच्यांनी 1999 पासून भारतीय जनता पार्टी हांगासर श्रीपाद भाऊ नायक सदोदीत ह्या पेडण्या भितर लीड दिल्लें आसा आनी म्हाका आज पळोवपाकूय खूब बरें दिसता कारण सुरवाती पासूनचे सगळे कार्यकर्ते आज पेडणे भागांत फिरताना हांगा उपस्थित आसात आनी ज्या तरेन म्हणजे प्रत्येक निवडणुकीक लोकसभा मॅक्झिमम मतदान हे पेडणे मतदारसंघात सदोदीत दिल्लें आसा आनी ह्या वेळार सुद्दां भारतीय जनता पार्टीचे उमेदवार श्रीपाद भाऊ नायक हांकां पेडण्यान सुद्दां आमकां आघाडी मेळटली। ज्या तरेचें वातावरण आमी गोंयभर पळयतात उत्तर गोवा आसत किंवा दक्षिण गोवा, काल हांव दक्षिणेक आशिल्लो, कुडचडे मतदारसंघ काणकोण ह्या दोनूय कडेन हांव आसलो। आज हांव पेडणे आसा, मागीर सांजचो थिवी आसा, पण ह्या सगळ्या भागा भितर आमचे दोनूय उमेदवार मोठ्या मताधिक्यान निवडून येतले। आमी उत्तरेक जर विचार केलो जाल्यार उत्तरेक आमी म्हणटात की 1 लाख प्लस आनी दक्षिणेक 50,000 प्लस आनी एकूण वातावरण जर आज आमी पळयलें आसत जाल्यार 100% आमचें जातलें कारण पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी गोंयांत त्यांची जाहीर सभाय जाली 27 तारखेर आनी त्या सभेच्या हातूंतल्यान एक वेगळो उत्साह गोंयभर दिसून आयलो आनी तांच्यांनी स्वता उल्लेख केलो की ही जाहीर सभा निवडणुकीच्या पयलींची आसा की आनंदोत्सव उत्सव मनोवपाची सभा आसा, अशा तरे उत्साह तेंच्यांनी थंय व्यक्त केलो आनी आमच्या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हांकां गोंया संदर्भात एक वेगळी आपुलकी आसा आनी तांच्यांनी सांगिल्लें आसा की आपल्या आज आपण जो पंतप्रधान आसा हाच्या लिडरशिपीचें जे अनाउन्समेंट जे जालें त्या वेळाचेर जेन्ना 2013 हांव नॅशनल एक्झिक्युटीव गोंयांत जाली आनी मनोहर भाई पर्रीकर तेन्ना मुख्यमंत्री आशिल्ले, तांच्यांनी त्यांच्या नांवाचो उल्लेख केलो आनी त्यामुळे तांकां सदोदीत गोंया संदर्भात आदर आसा आनी म्हणून 1 सीट 2 सीट गोंयांत आसून सुद्दां व्हडल्या स्टेटीन जितलो टायम दितात तितलोच टायम तांच्यांनी गोंयांत गेलो सभेक त्या संबोधीत केलें। 3 तारखेर आमचे होम मिनिस्टर अमित भाई शाहजी हे उत्तर गोंयच्या सभेक लागून म्हापश्यां हांगासर येवपाचे आसात सांजचे 5 वरांचेर आनी त्यामुळे आज आमी फिरता आसतना त्या सभेचें निमंत्रण आमी लोकांक सांगता दितले आनी ती सभा आमची मोठ्या हातून उत्साहान जातली आनी भरपूर लोकांची उपस्थिती त्या सभेकूय लाभतली। पूण एकूण कारण आज जर आमी पळयलें जाल्यार विकसीत भारताचें स्वप्न घेवन भारतीय जनता पार्टी फुडें वचत आसा। आमी ह्या वेळाची निवडणूक ही वेगळी निवडणूक आसा। ह्या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हे 3ऱ्या वेळार ह्या देशाचे परत पंतप्रधान जावपाचे आसात। गेल्या 10 वर्साच्या कालावधी भितर जें काम नरेंद्र मोदीजीन केल्लें आसा त्या कामाची पोचपावती दिवपाचो क्षण आसा आनी विकसीत भारताचें स्वप्न 2047 देश हो जगान नंबर 1 ताकद जातलो तेची सुरवात जेका आमी म्हणटात की 24 तेची सुरवात जाता आनी त्यामुळे त्या हातूंतल्यान ह्या सगळ्या दृश्टींनी निवडणूक अत्यंत म्हत्वाची आसा। दुसऱ्या वटेन जर आमी पळयलें आसत की ज्या पार्टीक विजन ना, ज्यांच्या नेत्यांक विजन ना म्हणजे राहुल गांधी आसत ताका ह्या देशाचें कांयच खबर ना आनी तांच्या पार्टीचो नेतो जो अध्यक्ष आसा तो सकाळी एक उलयता आनी सांजचे एक उलयता। पण भारतीय जनता पार्टीचे नेते नरेंद्र मोदीजी हे विकसीत राष्ट्राचें स्वप्न लोकां समोर दवरतात जे तांच्यांनी प्रत्यक्ष गेल्या 10 वर्सां करून दाखयल्लें आसा आनी हो देश 11 नंबरा वयल्यान 5 हाडलो आनी येणाऱ्या 2 वर्सां भितर भारत देश हो जगातली 3ऱ्या नंबरची ताकद जातली। पेडण्या मतदारसंघात आमचो पार्टीचो अध्यक्ष आमचो आदरणीय आनी आमचो एमपीचो खासदार सरणभाई टानवडे येयल्ले आसा आनी आमच्या श्रीपाद भाऊच्या प्रचाराक आमी सुरवात करता। आमी सगळे हांगासर कार्यकर्ते आमची भोवती देवीक हांगासर गाराणे घालून आयज आमी बाजारपेठान हांगा आमचो प्रचार दवर सुरू करता। हांव इतलें सांगूंक सोदता सगळ्या निमित्तान की आयज भारतांतलो प्रत्येक नागरीक प्रत्येक बारीकल्या बारीक मनशाची इच्छा आसा देशाचो प्रधानमंत्री जो आसा आमचो आदरणीय नरेंद्र मोदी जावचो, पूण आयज प्रत्येक बारीकल्या बारीक मनशाक आयज भायर सरलेलो आसा आनी सगळो देशाक गरज आसा आनी देशान सगळें ठरयल्लें आसा की विरोधकांनी जर कितलो जरी अपप्रचार जरी केलो तरी कांयच जावपाचें ना। कित्याक तर आयज प्रत्येक बारीक मनीस ठरयल्लें आसा की ह्या देशाचो प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जावचो। आमी प्रचाराक अशे खूब दीस जाले आतां आमी घराघरांनी वचून आमी प्रचार चालू आसा आमचो, तशेंच वॉर्ड मेंबर आमचे, तशेंच कावन्सिलर, सरपंच, सगळे ZP हे सगळे जाण आमी बरें पेडण्यान आमी भोवमत दिवपाचो आमी विचार केला आनी आमी ते करतले आनी करून दाखयतले।